दिव्यवाणी 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 क्रिस्ततेन मोकाळ भावा बहिणीनो, या आधुनिक संवसारांत आमी आसाव. झुजांची मोडां वेडो घाल्यात. झुजाची हातेरां आपल्या हातांनी आमकां पळोवंक मेळटात. अनीत जाती जाती मदें झगडे, भासा भासा मदें झगडे, राष्ट्र राष्ट्र मदें झगडे, हिंसा, कुमवाद आनी तशेंच लैंगीक कर्तव्य पसत जायतीं झगडीं जावन आसात. मोबायला मारिपात अनुभवतां घडचीं आनी तशेंच कुटुंबां मदें आवय बापूय आनी तशेंच भुरग्यां मदें युवा जनां मदें जायतीं झगडीं जावन आसात. युवा जनांचे निरुद्योग समस्येक आनी जायत्या रितींनी अनैतीक कृत्यां आमकां पळोवंक मेळटात. आज जायतो लोक भिरांतेच्या वाटेन चलोन आसा. भिरांतेची मोडां आज वेडो घाल्यात आमचे मदें आसात. आज जायतो लोक भिरांतेन जिवन आसा, निराशेन जिवन आसा, काळोखांत जिवन आसा. आमी वर्षाची यात्रिका जावन जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचो परवोसो म्हणून लेखून हे वर्स मागणेचे वर्स म्हणून अधिकृत रितीन प्रगट केला आसता पापा फ्रांसिसान. आमी वर्षाची यात्रिका जावन आमी कितें करूंक जाय? आमचें तें मनशापणाचो खून रुता करूंक जाय. देवपणाचो खून आमचें तें आसा करूंक जाय. जर तर मनशापण देवपणाचे स्वभाव आमचें तें नातल्यार एका रितीचें पितीसपण आमचें तें पळोवंक मेळटा. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्लो आम्हा सर्वांक ताणें सुटका ताणें दिली. बरोवसो जावन ह्या संवसाराक तो देवून तो आयिल्लो. गुलामपणांतल्या लोकांक सुटका दिवंक, पातकाच्या पातपासांतली सुटका दिवंक, काळोखांतल्यान उजवाडाक, निरासपणांतल्यान भरवशाच्या वाटेक, काळोखांतल्या अंधकारांतल्यान आमकां खऱ्या वाटेन हाडूंक जेजू क्रिस्त एक बरवसो जावन ह्या संवसारीत देवून आयलो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी सदांवत यात्रेक भंय आमी करता, यात्रेक तडाक आमी येताव आमच्या जिवितांत बरवसो मेळोवंक, आमच्या जिवितांत उजवाड फांकोवंक, सांतातावन हेर मनशातावन आमकां बरवसो मेळोवंक आमी यात्रेक थळाक आमी येताव. आशिर्वादां मेळोवंक आमी यात्रेक थळाक आमी येताव. मोगाळ भावा भयणीनो, बऱ्या समारेगरेची वफार तुमी आयकलां जावंक पुरो. आनी त्या बऱ्या समारेगरेच्या वफारेंत एकलो क्रिस्त मनीस येवन, शास्त्रमदलो एकलो मनीस येवन जेजू कडेन विचारता, सस्नीक जिवीत जोडीचे तर मनशापण वा देवपण आमचें तें आसचें तर, रुता करीचे तर, बापाची खुशी जारी करीचे तर हांवें कितें करूंक जाय म्हणून जेजू कडेन सवाल करता. आनी जेजू ताका भोव आपुरबायेन तो जबाब दिता. नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा तें तूं समजताय गे. आनी मुंदासून तो जबाब दिता जेजू,
सगळं तुझ्या काळजानं, सगळं तुझ्या आत्म्यानं, सगळं तुझ्या सक्तीनं, सगळं तुझ्या मनानं सरस्पर तुझ्या देवासो तू मोग तू कर. आणि तुझो तू मोग करताय तशें हेल्या सोयत तू मोग कर. सारकी जाप दिली म्हणून त्या मनशान सांगलें आनी तुस तें कर म्हणून जेजू ताका सांगता. आनी बऱ्या समार्गेचो वोपार ताका सांगता. मोग करचो कसो म्हणून तो दाखयता. आपले देवपण दाखोवचें कशें म्हणून ह्या ओपारी मुखांत तो दाखयता. आपले मनशापण दाखोवचें कशें म्हणून तो दाखयता. जेजू ताका विचारता, पेलो म्हळ्यार कोण? पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू म्हणटा, तूं अपुरबायन एक मनीस जेरुसलेमांत थावन योरिकोक तो वेतलो. आनी तो त्या वाटेन येता आसतना सोराच्या हातांत तो पडलो. आनी ताका ताचे सगळे तांणी नकळिल्लें ताका मार्गान थंयसर ताका सोडलें. अशें आसता एक यासाक त्या वाटेन पाशार जावन आसलो. आनी तो म्हणूंक लागलो, म्हाकाय देवळाक वचोंक जाय, म्हाका वेळ जाला आनी वचून हांवें सॅक्रिफिसांय भेटोवंक जाय. म्हणटा आसतना याजाक ताच्या वाटेन चलतीस रावलो ताची सेवा करच्या बदलाक. आनी उपरांत लेवी थंयसर आयलो. आनी लेवी हें पळोवन तो म्हणूंक लागलो, हांवें वचोन सेवा करूंक जाय, देवळांत हांवें सेवा करूंक जाय आनी हांवें मुखार सरूंक जाय म्हणून तो आपल्या वाटेन चलतीस रावलो. आनी थंयसर त्या वाटेन एक समार्यकार वचोन आसलो. जुदेवाक समार्यकारांक ते द्वेशिताले. तांचो मोग तांकां नातलो. आनी असलो समार्यकार ताचे कश्ट पळोवन, त्या जुदेवाचे कश्ट पळोवन तो कणवळ्यान भरता, दाळ्यान भरता. आपले मनशापण तो दाखयता आनी आपले देवपण तो दाखयता. आनी वाचपाक आमकां आयकूंक मेळटा, समार्यकार ताका पळोवन सुरसुरलो आनी दाळ्यान तो भरलो. आनी ताचे लागीं आसलें सकड ताका दिलें. आनी वखद वतून ताचे गायीत बांदले. आनी उपरांत सत्राक ताका व्हेलो आनी ताची जतन ताणें केली. आनी दुसऱ्या दिसा सत्राक ताणें रुपयाची 2 नाणी दिवन म्हळें, हाची जतन कर. कितें जरी तुका सिताय ते पाटी येतना हांव फारीक करता म्हणून तो म्हणूंक लागलो. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, समार्यकाराची जिणी एक वर्ती जिणी जावन आसा. आमी आमच्या जिवितांत मनशापण वृथा करूंक जाय. आमी दायळेन आमी बरोवंक जाय. जावं लुकाच्या वांजेलांत आमी आयकता जेजू जानवायेन बरलो, देवाक मांडवलो. जेजू भुरगो देवळांत आसता आसतना 12 वर्सां प्रायेक तो पावल्लो. जुदेवाच्या संप्रदाया प्रमाणे 12 वर्सांचो कोणीय भुरगो 12 वर्सांक पावता आसतना दादलो वर्गाक पावला म्हणून तांची चिंताप जावन आसलें. जेजू 12 वर्सांचो आसता आसतना तो संपूर्णकायेक पावलो म्हणून सांगीत. लोक जेजू विशीं सांगता आसतना तो जाटवायन तो पडलो. तो देवाक तो मानवलो आनी सगुणांनी तो बरलो. जेजू जाटवायन इतलो बरलो की तो कुडींती तो घटमूट जावन बळादीक जावन तो बरोवन तो आयलो. देवाक तो मानवलो, मनशाकी तो मानवलो. ह्या मारीपात जेजू क्रिस्त संपूर्णकायेक पावलो म्हणून आमकां समजता. पयलें जावन जेजू मनीस जावन जानवायेन बरलो.
2000 वर्सां आदी जेजू ख्रिस्त बापाचे काळीज घेवन ह्या संवसाराक देवून आयलो. मनशापणाचे काळीज घेवन ह्या संवसाराक तो आयलो. बापाच्या काकुळतीचे मुखामोळ घेवन ह्या संवसाराक तो आयलो. जेजू ख्रिस्त बापाच्या काकुळतीचे मुखामोळ जावन आसलो. जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारी येत आसतना काकुळत तो हाडून आयलो. बेरवळतीचे काळीज ताणें दाखयलें, दाळाय ताणें दाखयली. जुवांच्या वाजेनात आतां 3 सळवे वळींत आमी पळयतात. देवान इतलो मोग केलो की ताचे एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारीत धाडलो. कोणेच नास जायना पगार हर एकल्यांक सस्नीक जिवीत दिवंक आपल्या काश पुताक ह्या संवसारी धाडलो. बापाचो मोग कळीत करचे बसत आपल्या पुताक ताणें संवसारीत धाडलो. बापाची खुशी जारी करचे बसत जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारी आयलो. बापा म्हूण हर एकल्या मनशान बापाची खुशी पाळचे बसत ह्या संवसारी ताणें धाडलें. बापाची खुशी जाणा जावचे बसत ताणें ह्या संवसारी धाडलो. कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत आतां 2 सळेवळींत आमी पळयतात. पवित्र जानवाय जेजू ख्रिस्त तें आसले. जेजू देवाची जानवाय आसल्यान तो संपूर्ण कैसो मनीस तो जावन आसलो. आनी जेजू ख्रिस्त देवाच्या जानवायचे भांडार तो जावन आसलो. जाकोबाच्या पत्रांत आमी आयकतात देवाची जानवाय खंयतावन येता. देवाची जानवाय सर्गतावन येता. आनी देवाची जानवाय देवतावन सुद्दां आयली. आनी ती जानवाय आमची ते आसा करूंक जाय. कशी जेजू ख्रिस्त जानवायेन बरलो की आमी जानवायेन आमी बरोवंक जाय. जेजू ख्रिस्त वयतावन आयलो आनी तो जानवायेन तो बरलो. ती जानवाय आमची ती आसोंक जाय. जेजूची जानवाय समाधानाची, सोंसणीकायेची, माया मोगाची आनी तशेंच कसलेंच तातूंत खापाटपण नासलें. कितेंच तातूंत द्वेश नासलो, मोसोर नासलो. तातूंत निस्वार्थपण, सोंसणीकाय, समाधान, शांती तातूंत थंयसर आसलें आनी खापाटपण नासलें. ही जानवाय वयतावच आमकां लागता. ती जेजूची जन्म आमचे थंय आसोंक जाय. मोगाच्यान वर्साची यात्रिका जाल्ल्यान बापाच्या जानवेक आमी लोबदोन आसोंक जाय. ह्या संवसाराच्या जानवेक आमी लोबदोन आसोंक नजो. बगार देवाची जानवाय जावन आमी सर्गाक वचोंक आमी आदार जावंक जाय. कितें ह्या संवसारांत आमी पळयतात जानवाय आपणूक संवसारची जानवाय आपोवंक सनद जोडोवंक जायते लोक शिकाप जोडून आसात. आपली बुदवंकाय जोडोवंक कामां करून आसात. पूण कितें फायदो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. PhD सनद जोडून हेर सनद जोडून कितें फायदो. संवसारी जानवाय आपणायल्यार कितें फायदो. देवान दिल्ली ती जानवाय व्हरती जानवाय जावन आसा. ती पवित्र जानवाय जावन आसा. पवित्र आत्म्यान ती जानवाय आमकां लाभता. एक सांगणी आसा कन्नडांत, देवरा भಯವೇ ಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭ. द fear of God is the beginning of the wisdom. संवसाराची जानवाय आमची जानवाय न्ही. बगार ती जानवाय संवसाराचीच जानवाय. पूण देवाची जानवाय देवाच्या जानवायत विरांत आसा. किर्तनांत आमी वाचतात आतां 10 वाक्य 10. सर्वेश्वराच्या बिरांत कोण सर्वेश्वराच्या बिरांतेन चलता ताका कितें फावो जाता. सर्वेश्वराची बिरांत कोणाक फावो जाता. जो कोण न्यायनितीन चलता, जो कोण निस्कळपणाची जिणी जियेता, देवाच्या सावळेंत जियेता, ताका तसली जानवाय फावो जाता. आनी आमकां जानवाय आमच्या जानवायन कितेंच करूंक साध्य ना.
पूण देवाच्या जानवायेन आमकां करूंक साध्य जाता. जर तर देवाची जानवाय संतोषान भरलेली मोया मुखार भरली ती जानवाय आमी आपणायता गी आमकां कसलेच आमकां कश्ट येवचे नात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी सगळींच्या वाटेन आमी समकोचे तर ती जानवाय आमी आसा करूंक जाय. जेजूच्या खांबा भितर आमी रिगाचे तर आमी देवाची जानवाय आमी आपणावंक जाय. किर्तनकार अशें म्हणटा अध्याय 14 वाक्य 1, तुज्या तापा भितर कोणाक रीग मेळत सोमिया. जो कोण देवाच्या जानवायेन चलता, जो कोण देवाच्या न्याय रितीन चलता, ताका देवाच्या थांबा भितर रीग मेळटा. जेजू जानवायेन भरलो आनी त्या देखून आज 70,000 तो वस्तीकन आसा. देव बापाच्या उजव्या कुशीक तो देव उजव्या कुशीक तो आज बसून आसा. आज ताका अधिकार ताका फावो जाला. दुसरें जावन जेजू कुडींत वाडलो. जेजू वाडूंक आयलो, बोडादीक जालो. कुडींत तो वाडलो तरी पगार वाडलो तरी तो आत्मीक रितीन तो वाडलो. कुडींत मात्र वाडलो न्ही, पगार तो आध्यात्मीक रितीन तो वाडलो. शेगुणांनी तो वाडलो, बाबार्थान तो वाडलो, खालतीपणान तो वाडलो. आनी असं ह्या मारी पात ताचे ते वर्तेच शेगून आमकां पळोवंक मेळ्ळे. जो कोण खालतीपणान वाडटा तो वर्तो जाता. जेजू क्रिस्त खालतेपणाच्या शेगुणांनी तो वाडलो, आध्यात्मीक रितीन तो वाडलो. कितेंच एक उतर समिती तो उलोवंक ना, पूण देवापान ताका वर्तो केलो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, खावने थावन कुर्सा पर्यंत देवाक विधेय जावन तो सरलो. आमी बरोवशाची यात्रिका जाल्ल्यान असलो मनोभाव, असलो शिकून आमचे ते उता करूंक जाय. पूण आमी कसल्या रितीन आमी वाडटा मोगाळ भावना आनी भयणीनो. एबेजकाराक बरयल्या पत्रांत आमकां आयकूंक मेळटा, तुज्या भुरग्यांक मावल्या प्रमाणे तुमी वाडया, शिकवणा प्रमाणे तुमी वाडया. एक आवय एक बापूय जावन तुज्या भुरग्यांची तूं जतन तूं घे. आनी तितलेंच मात जतन घेवची मात न्ही, आध्यात्मिकतेची जतन तूं घे. ताका चड मावल्या न्ही, ताका तुवें वाडोवंक जाय. गादीचें पुस्तक अशें म्हणटा, भुरग्यांक तुमी शिक्षा दिवंक तुमी लजे नाकात. ताका तुमी बोधबाळ तुमी सांगा, शिक्षा दिया, खऱ्या वाटेन तुमी वाडया. जर तर तांकां शिकाप दिवन वाडयलें तर कितें फायदो मोगाचेलो. पूण आध्यात्मीक शिकाप तांकां दिवंक जाय. बऱ्या वाटेन मॉरल एज्युकेशन तुमी दिवंक जाय. कुडीन तुमी तांकां वाडयल्यार मात पावना, बाकार आध्यात्मीक रितींनी तुमी वाडोवंक जाय. आध्यात्मीक वाडावड भोव गरजेची जावन आसा. भौतीक आनी तशेंच आध्यात्मीक वाडावड गरजेची जावन आसा. भौतीक म्हळ्यार फिजिकल लायफ आनी आध्यात्मीक म्हळ्यार आध्यात्मीक लायफ म्हळ्यार स्पिरिच्युअल लायफ वा आध्यात्मीक लायफ. ह्या वाडावडींत तुमी तुमच्या भुरग्यांक आसा करूंक जाय. आनी भौतीक आनी तशेंच आध्यात्मीकांत तुमी समाधान तुमी हाडोवंक जाय. बॅलन्स तुमी हाडोवंक जाय. बॅलन्स थंयसर आसा जाल्यार तांची जिणी समृद्धपणाची जाता, संपत बरयत जाता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी आमच्या भुरग्यांक फावो त्या वेळार आध्यात्मीक शिकूनांनी आमी वाडोवंक जाय. शिकाप मात्र न्ही, बगार तांकां मागोवंक आमी शिकोवंक जाय. जेजू क्रिस्ताके आपल्या आवय बापायनी आध्यात्मीक रितींनी वाडयलें, शिकूनांनी वाडयलें. आमच्या भुरग्यांक फावो त्या मापान आमी गामण दिवंक जाय. फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत आमकां आयकूंक मेळटा, तुजी भुरगीं तुज्या भुरग्यांक आध्यात्मीक रितीन तुमी वाडा आनी ती नेकेत्रा बरी पर जातलीं. आनी
नखेत्र बरी परसत असतना देव तांकां आशिर्वाद करतलो म्हणून फिलिपकारांक बरयल्या पत्रांत आमकां आयकूंक मेळटा. आनी तिसरें जावन जेजू ख्रिस्त देवाक मांडवलो, देवाक विधेय जावन तो चल्लो. जेजू आपल्या प्रगट जिणेंत मागणें ताणें केलें. लुकाच्या वांजेलांत आमी आयकता अध्याय 4-23 वडी म्हणसर जेजूच्या मागण्या विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा. जेजून मागणें केलें, कित्याक पासून ताणें मागणें केलें, खाले पासून ताणें मागणें केलें म्हणून आमकां आयकूंक मेळटा. जेजूक मागण्याची गरज आसली गे. जेजू वडे विंगड मागण्याक सुवातेक गेलो. त्या मागणें करूंक तो गेलो. एक सुरे सुवातेक तो गेलो. आपल्या शिसांक तो व्यस्त आसतना मागणें ताणें केलें. पयलें ताणें मागणें केलें देवाची खुशी जारी जावचे पसून ताणें मागणें ताणें केलें. देवाक तो मांडवलो, देवाक तो मांडवलो. पवित्र स्नान घेता आसतना जुवांव थावन पवित्रत्मो पारवेच्या रुपार ताचे थंय देंवून आयिल्लो आनी आकाश उक्तो जालो आनी पापाचो थाळो ताणें आयकलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका चड मानवला, म्हाका चड मानवला. तशेंच आमी पळयता थाबोर दोंगरार जेजू रुपांतर जाता आसतना देवाची खुशी ताणें आयकली. देवाची खुशी कशें जारी करची म्हणून देवा बापान ताका कळीत केलें, ताका उगडापे केलें. हो म्हजो मुखाचो पूत, ताका तुमी आयका. जेजू एक देवाचो पूत जावन देवाक विधेय जावन तो चल्लो. बापाची खुशी करचें, बापाने सांगले बरी करचें, ताणें प्रमायले बरी करचें, ही जावन आसा बापाची खुशी. बापाक मानवून तो जियेलो. मुगचन आमी बापाक विधेय जावन आमी जियोंक जाय. बापाची खुशी करूंक आमी प्रयत्न आमी करूंक जाय. आमचेच तैकी आमकां जियोंक जायना. बापाची खुशी मेळत तर आमी बापाची जानवाय आमी आपणावंक जाय. देवाची खुशी करचें म्हळ्यार कशें कितें मोगाळपण आनी पयलीं न्हय. देवाचें उतर आयकोवचें, देवाचें उतर आयकोवचें अती गरजेचें जावन आसा. देवाच्या कुशेक खातीमान घालची, देवाची खुशी जारी करचें. अंतस्करणाची जडटी आमी करची, अंतस्करणाच्या जडटे प्रमाणे आमी जियोवचें. हाका म्हणटात देवाक मानवून आमी जियोवचें. देवाच्या आदेशा प्रमाणे आमी जियोवचें, देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आमी जियोवचें. देवाक मानता तसली जिणी आमी जिवचें म्हणून अर्थ. आमी वर्वशीची यात्रिका जाल्ल्यान आमी कितें आमी करूंक जाय, आमी देवाक आमी मानून आमी जियोंक जाय. आनी चवथें जावन जेजू मनशाक मानवून जियेलो. जेजू बरें करीत तो गेलो. 12 वर्सांचो भुरगो तो आसता आसतना देवळांत सुकल्ल्या वेळार आवयन विचारलें, आवयन ताका विचारलें, पुता आमी 3 दीस थावन तुजी सदना करून आमी नासल्या. आनी त्या वेळार तो म्हणटा, हांव बापाची खुशी करूंक आयलां म्हणून तूं जाणना गे. जेजू क्रिस्त बापाची खुशी करूंक तो आयलो. देवाचें उतर ताणें प्रगट ताणें केलें. पातकीची बदलला, सतीचें राज लागीं पावलां. लागीं पावला म्हणून तो म्हणा लागलो, देव मनीस जाल्यार, जेजू क्रिस्त मनीस जाल्यार, देव जाल्यार मनशाक मानून तो जियेलो. समारेच्या स्त्रियेक काट्या लागीं तो सोदून तो गेलो. थंयसर उदकाची थाणणी बगार तिका काकूळट दाखोवंक दनपारच्या वेळार तो थंयसर तो गेलो. आनी देवाची खुशी कितें म्हणून ताणें तिका समजयलें आनी तिका बदलूंक, तिची जिणी बदलूंक, तिचे ते बावर्त हाडूंक तो गेलो. जेजू कोडकारांक बरें केलें. समाजांत पयस दवरल्यांक, समाजांत भायर उरल्यांक त्या कोडकारांक बरें ताणें केलें. जाकेवाक
त्याने बरें त्याने केले. बार्तेमो कोडकाराक कुट्याक आपले वंशापण त्याने दाखयलें. अरे च्या पिडेक घराक त्याने तुजी पातकां बगसली म्हणून या मरिपा त्याने वंशापण त्याने दाखयलें. जायराच्या दुवेक त्याने जिवंत त्याने उठयलें. जायच्या दुवेत त्यात म्हणून त्याने ते मरण थावन जिवंत उठयलें. वेद्रीच्या पुताक वंशापण दाखयलें आनी जिवंत उठयलें. कोटवळे ताणें दाखयलें आनी सापत्च्या दिसा त्या आपल्या आतांच्या मनशाक आपोवन बरें केलें. मनशापण दाखयलें. मोगाचें आमी भविश्याची यात्रिका जाल्ल्यान आमी कितें करूंक जाय? आमचें देवस्थान मात्र दाखोवंक नजो बगर आमचें तें आसलें मनशापण आमी दाखोवंक जाय. मनशापण आमी जाकोबाच्या पत्रांत आमी आयकता बाबा तुज्यो खोरण्यो आमी करूंक जाय. बाबा ताणी तशेंच खोरण्यो थाड पडोवंक जाय. जर तर आमकां बाबा तसलें मात ना बगर ताका पुरक जावन आमच्यो खोरण्योय आमी आदारूंक जाय. दुबळ्या धाकट्यांतय आमचो मोग आमी दाखोवंक जाय. निर्कळतेय आमी आसरो जावंक जाय. दया दाखोवचें एक वर्ती खरणी जावन आसा मोगाड भावनो आनी भयणीनो. जेजू ख्रिस्त देवाक मानवलो तरी आपले मनशापण ताणें दाखयलें. आमी आमच्या दुबळ्या धाकट्यांतय मनशापण आमी दाखोवया. बेरगोतीचें काळीज आमी दाखोवया. लानविकायेचें काळीज आमी दाखोवया आनी फळादीक जिणी आमी जिवंक आमी मुखार आमी सरया. देवस्थान मनशापण नातलें जिवीत पितीसपणाचें जाता म्हणटा सांत आगोस्तीन. मोगाचें आमचें देवस्थान मात न्ही आमची मनशापण आमी दाखोवया आनी देवाची खुशी करूंक आमी मुखार सरया. आनी किर्तन घरा बरी आमी प्रार्थना करया. आपली तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. दिव्यवाणी